सगळ्यांक खबर आसा कितें जे आयज मिनिस्टर जो आसा मिलिंद नायक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, एक बिल तेजे व्हायरल जालें आख्खे गोंयभर देशभर आनी जगभर व्हायरल जालें. ते बिलाचो एमावंट आसलो 172. तेजे भितर हांव डिटेलान वचपाक सोदना. तेज्या उपरांत जेन्ना खुबशे मिडिया भावांनी म्हाका विचारलें हेजेर तूं कितें उलोवपाक सोदता, हांवें तेन्ना तांकां सांगलें कितें बाबा हो तेजो पर्सनल इशू, तेजे स्वताचे लायटीचे बील तेणें क्लॅरिफिकेशन दिवनी. बट आयज पर्यंत ताणें क्लॅरिफिकेशन दिना. बट खंय तरी ताणें आपले चमचे जे कावन्सिलर आसा, तेजो PA आसा, तांकां फुडाकार काडलो आनी क्लॅरिफिकेशन कोणें दिलें, जो आमचो AE आसा, जो गव्हर्मेंट सर्वंट, ताका दिवपाक लायला. आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंटान AE अशें क्लॅरिफिकेशन दिलें कितें त्या बंगल्यार कोण रावना, तो आपल्या ऑफिशियल बंगल्यार रावता, थंयसर बंगलो बंद आसा म्हणून ते कमी येयलेले आसा. हे सगळे एक फटिंगपणाची गजाली ह्यो. कित्याक ते EEक सांगपाक सोदता बाबा तुका भितरले कांय खबर ना, तुजो चार्ज आसा तो वास्को आसा, तो मुर्मुगांवचो इन्चार्ज न्हू एज ए AE, आनी तूं तेजेर मुर्मुगांवचेर कांय उलोवंक शकना. कित्याक आयज आख्खे मुर्मुगांवच्या सड्यावयल्या लोकांक खबर आसा, लोक येता वयता थंयसून, तो बंगलो टोटल ओपन आसता, फूल लायटनींग चालू आसता. आनी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी सुद्दां ताणें थंयसरूच केल्लेली आसा. हे सगळ्या आमच्या सड्यावयल्या लोकांक खबर आसा ही लायटीचे बंगल्याचे कशे लायटी पेटलेली आसा. आनी कालच्यान जेन्ना हो इशू भायर सरलो तेज्या उपरांत ताणें लायटी आतां बंद करपाक लागलेली आसा. आनी आतां बंगल्याची परिस्थिती अशी आसा विदावट लायट. सो आमी हे सगळे तुमकां प्रूफ करूंक शकता की बाबा थंयसर यूज जाताले आनी तेजो अजून जो भाव रावता, तेजी फॅमिली रावता त्या बंगल्याचेर. कित्याक तो रिपेरिंगाचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, बट ती सगळी फॅमिली रावता. कित्याक तो ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी कंप्लीट जाल्लो आसा. तेजे भितर मातसो दुबाव ना. सेकंडली हांव म्हणटा जाल्यार बाबा ते सर्वंटाक, गव्हर्मेंट सर्वंटाक तूं एक मिनिस्टर म्हणून तूं तांकां प्रेशरायज करना, तूं स्वता क्लॅरिफिकेशन दी. आनी सेकंडली तुमकां जे सांगपाक सोदतालो हांव ते आयज तेजे जशें तुमी विचारलां म्हाका, जे तेजे ऑफिशियल बंगलो आसा, ऑफिशियल बंगलो जे एक गव्हर्मेंट जेन्ना सँक्शन करता खंयच्या मिनिस्टराक, जाल्यार तेजी सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता गव्हर्मेंटाची पेमेंट करपाचें. तेजे लायटीचे बिलाच्या पतान, उदकाचे बिलाच्या पतान, तेजे फर्निचराचे जे कर्टन्स तेजे घरान आसता, हे सगळे मेंटेनन्स, रिपेर वर्क, AC चलता ती सगळे आख्खे गव्हर्मेंट बेर करता. आनी हे सगळे गव्हर्मेंट बेर करता तांकां इन्क्लुडींग तांकां फक्त 10,000 रुपीज तेंचे मंथली डिडक्शन जाता. बट आयज एक अजापाची गजाल जाल्लेली आसा की जितले गव्हर्मेंट बंगलोज आसा जे अलॉट जाल्लेले आसा, इन्क्लुडींग CM's रेजिडन्स, तांकां बिलां कशी येता, लायटीची बिलां, उदकाची, रेजिडन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, रेजिडन्स ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, रेजिडन्स ऑफ PWD मिनिस्टर, अशी बिलां येता. हांगा आमच्या मुर्मुगांवान कितें जालें, जो ऑफिशियल रेजिडन्स आसा आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, ताका बील कशें येवंक जाय आसलें, रेजिडन्स ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. पयलीं तो पावर मिनिस्टर आसतना कशें बील येवंक जाय आसलें, रेजिडन्स ऑफ पावर मिनिस्टर. कित्याक तो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा पळय तेजो बंगलो ताका अलॉट केलेलो. जेन्ना तो पावर मिनिस्टर जालो तेन्ना ताणें ते आपूण थंय रावपाक लागलो. आनी तेन्ना इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रावतालो ताका थंय बील कशें येतालें, रेजिडन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून. आयज एक अजापाची गजाल जाल्लेली आसा, जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर होता ताका थंय बिलां कशी येता लायटीची, मिलिंद सगूण नायक ह्या नांवान येता. उदकाचें बील कशें येता, मिलिंद सगूण नायक ह्या नांवान येता. आनी ती तेजी कितें पर्सनल प्रॉपर्टी, तेजी प्रायवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लीक प्रॉपर्टी, लोकांची प्रॉपर्टी, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. आयज तेजे इंडिव्हिज्युअल नांवान कशें जो लायटीचो बिलाचो इशू आसा पळय आख्खे गोंयभर सगळ्या लोकांक त्रास जाता, सगळ्यांक खबर आसा. बट आय वील स्पेसिफिकली नेम दी वन पर्सन, निलेश काब्राल सर म्हणटा ताका हांव, कित्याक तो सद्दां आमकां उठून लोकांक पब्लिकली चॅलेंज करतालो की तुमी तुमची बिलां घेवन येवा आनी आपूण तुमकां खंय तरी तेचें एक्सप्लेनेशन दिता, सो बिलां घेवन यो म्हणून. सो नाव दीस चॅलेंज ओपनली गो फ्रॉम दी पब्लीक टू मिस्टर निलेश काब्राल सर. तूं हे लोकल जे MLA, जो लोकल MLA जे 170 रुपया 180 हेचे तूं आमकां एक्सप्लेनेशन पब्लीक हियरींग घेवन किंवा पब्लिकली उलोवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तूं आमकां दी एक्सप्लेनेशन, हेचें बील अशें कित्याक येयलें तें. एंड वी नीड इट व्हेरी प्रॉपरली. आय नो रिजन कॅन बी एनीथींग, बट तूं म्हाका तें स्पेसिफिकली रिजन आमच्या खातीर तूं ओपन कर. एंड इट हॅज टू बी डन विदीन 15th of 1 month. इट इज चॅलेंज टू हीम. ही हॅज टू कम एट क्लॅरिफिकेशन ऑफ दीस बील, हें अशें कित्याक जालें तें. एंड सेकंडली जशें संकल्प सरान सांगलें त्या प्रमाणे तें दुसरें जें नांव एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आपलें नांव जें येता पळय हेचें सुद्दां आमकां त्याच पद्दतीन तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवची.